नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. मडगावच्या बॉम्बस्फोट केशीत सगळे निर्दोष. एनआयए कोर्टान आरोपीक सोडले निर्दोष. आरोप सिद्ध करपाक एनआयएक अपेस. आरोपींचो वकील म्हणटा केसीत तथ्यच नाशिल्ले. टेंडर काढीनासतना 258 कामाच्या स्कॅमात चर्चिल, कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियरांचेर क्रायम ब्रांचीत एफआयआर. कोर्टान दिल्लो आदेश. चर्चिल म्हणटा तो कितें तो ताकाच खबर. विष्णूचो विषय राष्ट्रवादी काँग्रेस व्हरतली राज्यपालाकडेन. हल्ल्यावेल्यान भाजपांत विष्णू एकोडो. हल्लो करतल्यांक भितर वडोवंक विष्णून सरकाराक दिल्लो प्राझ सोंपता आज. आम आदमी पक्षान राजकीय मळार घाला खवदळ. गोयचो भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी म्हणटा कांयच फरक पडना. रेमो, दोतोर ऑस्करा उपरांत प्रतिष्ठितांनी धरली आपाची वाट. मोर्लेवाडी तिळारी उजवो कालवो फुटलो. उदक शेतांत वचून शेताक काबार. तिळारी कालव्याचे काम सामके बाबत. गजाल परत उक्ताडार. पोरू फुटिल्ले 2 फावट. आणि 70तले काले जात्रांतले जुगाराचे प्रकरण पावतले मानवी हक्क आयोगा मेरेन. पुलीस कानामनार घेनात म्हण पीपल्स फोरम वता आयोगाकडे. खोपीतलो जुगारूय करतले बंद. खबरो विस्तारान. वर्स 2009 मडगांवां नरकासुराच्या सर्ती वेळार जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाच्या केशीत एनआयएच्या खासा कोर्टान सगळ्या आरोपीक निर्दोष सोडले. म्हापशेच्या कोर्टान मंगळारा सकाळी हो निकाल दिलो. केशीतल्या 11 आरोपींतल्या 6 जाणांक अटक केल्ले. 3 जाण फरारी आशिल्ले जाल्यार 2 दुबावितांक स्फोटाच्या सुवातेर मरण आयिल्ले. एनआयएचो आदोगाद म्हणटा आव्हान दितले. आरोपींचो वकील म्हणटा हो दुबावाचो फायदो न्ही. आरोपांत तथ्यच नाशिल्ल्यान केस भायर पडपाचीच. ही केस गोयचे एसआयटी कडच्यान एनआयएक दिल्ली. 16 ऑक्टोबर 2009 दिवाळीचे आदले राती नरकासुराचे राती मडगांवां बॉम्बस्फोट जाल्लो. तातूंत 2 जाणांक मरण आयिल्लें. हे केशींतले सगळ्या 11 आरोपींक म्हापशेच्या खासा एनआयए कोर्टान निर्दोष सोडल्यात. हे केशीन विनय तळेकर, विनायक पाटील, धनंजय अष्टेकर, दिलीप माणगावकार, प्रशांत अष्टेकर आनी प्रशांत जुवेकर ह्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्ली. मलगोंडा पाटील आनी योगेश नायक ह्या दोगांक बॉम्बस्फोटाचे सुवातेर मरण आयिल्ले. तांकांय आरोपी केल्ले. जाल्यार जयप्रकाश, रुद्र पाटील आनी सारंग कुलकर्णी हे तीग फाटलीं 4 वर्सां फरारी आशिल्ले. 20 डिसेंबराक हे केशींतले आर्ग्युमेंट सोंपिल्ले आनी कोर्टान निकाल 31 डिसेंबरा खातीर राखून दवरिल्लो. हे केशीन एनआयएन 260 साक्षीदार जोडिल्ले. मात सरकारी वकिलान सुमार 122 साक्षीदारांची जबानी घेतिल्ली. निकालाची कॉपी दनपारा उसरा मेरेन कोणाकूच मेळूंक नाशिल्ली. ताका लागून नेमके खंयच्या गजालीचेर आरोपींक सोडले हे आदोगादय सारके सांगपाक शकनात. All accused have been acquitted of all the charges. I have not read the judgment. Unless I read the judgment, I can't offer any comment. आरोपींचो वकील म्हणटा आरोपींक दुबावाचो फायदो घेवन निर्दोष सोडूंक नात. केशीन मुळातच कांयच तथ्य नाशिल्ले. केस टिकपाची न्हीच. The charges were under 4 heads. One head was about waging a war against the nation. Second was Unlawful Activities Act, Prevention Act. There were terror charges, दहशतवादाचे चार्जेस होते. तिसरं जे होतं ते एक्सप्लोजिव्ह सबस्टन्स ॲक्ट सेक्शन 345 आणि चौथं होतं त्याच्यामध्ये फोर्जरी, फ्रॉड या स्वरूपाचे त्याच्यावर चार्जेस होते. फॅब्रिकेशन ऑफ डॉक्युमेंट्स, चीटिंग हे होते बोगस सिम कार्ड घेतल्याबद्दल. आणि इन ऑल द चार्जेस ऑल द अक्यूज्ड हॅव बीन कम्प्लिटली ॲक्विटेड अँड दिस इज अ क्लिअर केस ऑफ ॲक्विटल, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बेनिफिट ऑफ डाऊट ऑर समथिंग. And the court has upheld our innocence. So we are very happy about the judgment and all the accused will be freed. The Honorable Court has ordered that every accused will give a bond, personal surety, personal bond for rupees 15,000 and a bail bond of 15,000 for an surety. So today we are in the process of executing the surety bond so that the accused will be released and they will go their homes. Criminal Procedure Code was amended in the year 2008 and thereby they have brought a provision that if somebody is acquitted also, the bond should be taken so that if the prosecution files an appeal, then the accused will appear in the higher court. So in this case, if the prosecution files an appeal, the accused will have to appear in the high court. That is a guarantee from them. So for that reason, this bond is taken. As far as the deceased person is concerned, I have to say only three things.
As far as deceased person Mr. Malgonda Patil is concerned, it was all along our case that nobody represented Malgonda Patil, but we were repeatedly saying that it is a case where Malgonda Patil has been killed rather than Malgonda Patil carrying the explosives. So what has come in the evidence, probably after seeing the judgment we will be able to say. So to our knowledge and what we gather, and we have carried certain our own inquiries and investigations, Malgonda Patil too was innocent, and as on date, it seems that Malgonda Patil's death has not been investigated by the state. In fact, there were more things which I wanted to say. One is that the then Home Minister, Mr. Ravi Naik, it is his initiative as per which this all fabrication of evidence has taken place. All along we have maintained that this has happened, and Mr. Vasanta Bhatt from Ramnathi Temple, who was instrumental. It is my openly, I am before the camera, I am making a statement that when Vasanta Bhatt was there, he was not an innocent witness. All along he was in collusion with an officer called Sudarshan from NIA, and he was appearing, he was coordinating it, and his mobile records are seen. It is a clear case that Vasanta Bhatt has some involvement in this fabrication of evidence. We will read the judgment. As per the procedure, the accused, if any compensation has to be paid, it has to be recorded. Today no compensation has been recorded. We may go for a writ petition for seeking compensation. We may go for inquiry. We may demand that entire matter should be reinvestigated and the true killers of Malgonda should be found. गोंयान घडिल्ले हे अशा प्रकारचे पहिलेच बॉम्ब स्फोटाचे केशीचे निकालाची देशभर प्रसिद्धी माध्यमांतल्यान चर्चा जाल्ली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. चर्चिल क्रायम ब्रँचीच्या जाळ्यात अडकला. टेंडरा काडिनासतना PWDची 258 वर्क ऑर्डरी दिल्ले स्कॅमात आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमावाचेर क्रायम ब्रँचीन FIR घाला. ताज्याबरोबर तेन्नाचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर पारकार, कॉन्ट्रॅक्टर आणि संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांचेरय FIR घाला. कागाळ करूनय पुलीस FIR घालिनात म्हण NSIUचे सुनील कौठणकारान जिल्लो कोर्टात अर्ज घाल्लो. कोर्टान आदेश दिल्ल्यान हो FIR घाला. चर्चिल म्हणटा तो कितें तो ताकाच खबर. चर्चिल PWDचो मंत्री असताना टेंडरां काडिनासतना 258 कामां दिल्ली असो आरोप चर्चिल आनी तेन्नाचो इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर आसा. हे प्रकरणात आता क्रायम ब्रांचीन FIR घाला. चर्चिला सयत आदलो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर किटी पारकार, कॉन्ट्रॅक्टर आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचेरूय हो FIR घाला. NSUIचो उपाध्यक्ष सुनील खौटणकारान क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्ली, पूण तांणी FIR घालूंक नाशिल्ल्यान खौटणकार जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत गेल्लो. उपरांत जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान क्रायम ब्रांचीन प्रकरणात वयले चौकशी केली. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावंक जाय अशें क्रायम ब्रांचीक दिशिल्ल्यान सोमारा FIR घालो. चर्चिल आलेमांव आनी हेरां आड भारतीय दंड संहिता आनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला FIR रजिस्टर केला. चर्चिल आनी हेरां आड गुन्यांवाची कलमां, फौजदारी कारस्थान, फटोवप, मालमत्तेची अफरातफर, सरकारी नोकर, बँकर, मर्चंट वा एजंटा कडच्यान विस्वासघात, फटिंगपणांनी मालमत्ता हडप करप, भ्रष्टाचार आळाबंद कायद्याचे 13(2) सयत 13(1)D कलम लायला. चर्चिल म्हणटा तो कितें तो तांकांच खबर. अरे बाबा, तुका एक सांगता हांव, म्हाका कांय इंटिमेशन ना. आय हॅव नो एनी इंटिमेशन्स आनी नो कमेंट्स ऑफ मायन एनीथिंग. आय नो वॉट इज आय एम. वेळ काढलो गोवा क्रायम ब्रांचान, गोवचे पुलिसाची क्रायम ब्रांच आसा, पण तांच्यांनी एटलास रजिस्टर केली कित्याक ते केसीन हांवें कळिल्ले कंप्लेनीन सत्य आसा. सो तांच्यांनी इतलो एक्चुअली वेळ काडूंक जायनासलो, पण आतां काडला आनी आतां केला. दॅट आय वेलकम दॅट स्टेप. एडिशनल म्हजी स्टडी जाल्या ती जी कंप्लेन हांवें केल्ली आनी जें कितें जालां ते वर्क डिविजन 25 ऑफ रोड्स, तातूंत जी ती स्कॅमां जाल्या 268 टेंडर्स, आनी दॅट इज जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग. हें खुबशें कितें आसा, हें दिसता पळय तितलें ना, तें खुबशें आसा. हांवें स्टडी केलें आनी हांव दितलो तांकां आनीकूय खुबशें. खात्यांतली सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण चर्चिल हे केसीत बरोच आडकुपाचो आसा. क्रायम ब्रांचीक चर्चिला आड बरीच स्कॅमां मेळ्ळ्यात. सुनील खौटणकारान केल्ले कागाळी सयत हेर कितलींशींच स्कॅमां क्रायम ब्रांचीक मेळ्ळ्यात. ह्या प्रकरणांनी चर्चिला सयत आदले दक्षिण गोंयचे काँग्रेस आमदार सांपडपाची शक्यता आसा. पुलीस अधीक्षक सॅमी तावारीस हे केसीची चौकशी करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, समीर भट आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. विष्णूचो विषय राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यपालाकडे व्हरतली. पक्षाचे कार्यकारी समितीची सोमारा बसका जाली. विष्णू सध्या भाजपांत एकोडो पडला. गृहमंत्री पर्रीकार म्हणटा विष्णू आनी निळकंठान सांगले म्हण खात्री केल्या शिवाय पुलीस कोणाचेरच हात घालचे ना. भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश दोंडे म्हणटा पर्रीकार म्हणटा तेच सारखे. राष्ट्रवादी म्हणटा मुख्यमंत्री चौकशेत मेतेर जाता. हल्लो करतल्यांक भितर वडोवंक विष्णून सरकाराक दिल्लो प्राज आज सोंपता. गोयच्या मुक्ती दिसा आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो जालो. गोंयान लोकप्रतिनिधी सुरक्षीत उरूंक ना. पोर्तुगीजा कडल्यान मुक्ती मेळ्ळी, पूण आतां गोंय गुंडाचे तावडीन गेला अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या. We may be liberated from foreign rule,
but we are seized under a Gunda rule. मुख्यमंत्री चौकशेन मेतेर जाता म्हूण राष्ट्रवादीन निषेध केलो. If an elected representative is being assaulted and the chief minister on record to say that unless things are verified, that means he has made it very clear that he himself is interfering into the investigation. गोंयान हुकुमशाही चल्ल्या. सरकार बरखास्त करचे म्हूण राष्ट्रवादी राज्यपालाक मेळटली. Your freedom of expression and your freedom to move culturally, socially or spiritually is curbed by the warning of this government, and we will urge the governor that if this totalitarian functioning he does not heed to the governor should not hesitate but recommend to the center to dismiss this government. गृहमंत्री पर्रीकार म्हणटा राष्ट्रवादीचो निळकंठ हळणकार सांगता ते आयकून विष्णू कोणाचीय नांवां घेता. खात्री केले शिवाय पुलीस कोणाचेरूच हात घालचे ना. भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंडय म्हणटा पर्रीकार म्हणटा तेच सारके. विष्णूचेर हल्लो जाले उपरांत प्रकरण पुलीस स्टेशनाचेर पावले तेन्ना विष्णू बरोबर सतीश धोंड आनी निळकंठ आशिल्ले. होम मिनिस्टर कोण गोंयचो मागीर जालें ताणें सांगलें तें खरें न्ही. न्ही रे मातशी होम मिनिस्टरान सांगलां मरे तें खरें न्ही. होम मिनिस्टरान सांगलां मरे तें खरें. हल्लो करतल्यांक भितर ओडोवंक विष्णून सरकाराक दिल्लो प्राझ मंगळारा सोंपता. मात सरकार ताका कोताकच धरिना. विष्णू 1 जानेराक कितें करतलो तें पळोवंक प्रुडंटान विष्णूक गाठपाचो दीसभर यत्न केलो. मात हरशीं 2-3 रिंगाचेर कॉल घेवपी विष्णू सकाळसावन राती उसरा मेरेन आउट ऑफ रेंज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.